कोंकणी भाषे तोरायेची सादरपणा खोलायेची कोंकणी कले उंचायेची निरंतरी वाडोवनाची माणसोबान चिंपातुली कलांगणा हुस्क्यांतुली उंचांतल्या भोव उंचूंच उंचली कलाकारांक सुरपायेची मोती मोना दादो सावची निरंतरी वाडोवन आसची माची ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी ही म्हयन्याळी माची. आटी सुरू जावन मुग्दोंक आयली न्ही कशी आहात नात्रां बरा पुणतुराय बरी आहात गे वय आज्याला सडावत नात्रां आनी मात्रे वता म्हणचे न्हू पुणतुरां येतात शेणतुरां येतात थोडे पयलें आजो आसलो आजी आसली मागीर पणजो पणजी आसली शेणजो शेणजी पर्यंत आसताली आतां तसलें बाग तितलें लांब हांवक कोणाकी ना बारी उणें पूण ती एक झळक दिवचे खातीर हांगासर ह्या 8 म्हयन्यांत सडावत आमी कलांगणांत असलीत एक विभिन्न सांज हांगासर आमी आसा करता मांड सोबान वेगवेगळी कार्यां आसा करता ह्या फावटी एक नाटक स्पर्धो नाटक नवेस्त नाटक नान्नें पळयल्लेच बरयल्लेच तेच मनीस म्हणून एक दुरसण आसलें आसा देखून सगळ्यांक एक अवकाश दिवंक एक नाटक स्पर्धो नवो कोंकणी नाटक बरोवचो स्पर्धो आतां हांगासर घोशीत जाता हे घोशीत करूंक हांव मंगळूर कोंकणसाचो अध्यक्ष दानी आनी उद्यमी तशेंच मांड सोबानाचो व्हड अभिमानी मानेस्त जेम्स मेंडोन्सा हांकां आमचो गुरकार एरिक बाम अध्यक्ष लुई पिन आनी कार्यदर्शी किशोर बाब आनी तुमच्या ताळयांच्या शिवरा बराबर वेदिका पनोड जशवंतांच्या लागीं विनंती करता. नव्या नाटक स्पर्धेचो कवळो जेम्स बाब हांगासर आतां उक्तायतले आनी हो स्पर्धो घोशीत करतले. तांकां एक फुलांचो तुरो दिवन मान करूं हांव आमच्या अध्यक्षा लागीं विनंती करता. हो नाटक हांगा ह्या वटी एक विशेशता आसा नाटक बरयल्लें तुमी आमच्या सगळ्या नियमावळी भितर आसात तो नाटक भायर पडना म्हण जाल्यार सगळ्यांक 2000 रुपये मेळटात. तुमी 25 जण बरयल्यार 50 जण बरयल्यार या 60 जणांनी बरयल्यात जाल्यार तुमकां हे मेळटात 2000 रुपये. 1.5 वरांचो आसूंक जाय नाटक 1.5 ते 2 वरांचो. नाटक खेळोवची जबाबदारी मांड सोबान घेता. जिखिल्लें नाटक पयलो दुसरो आनी तिसरो जर 5 इनामां 5 स्पर्धे आसात तर एक इनाम आसतलें 10,000 रुपये. जर 6 तावन 10 आसलीं जाल्यार 2 इनामां आसतलीं 10,000 आनी 5,000. जर 11च्या चड आसात तर 10, 5 आनी 3 देखून जिखिल्ल्याक 12,000 रुपये खंडीत मेळटात. आनी निमाणी तारीख आसा सप्टेंबराची 30. देखून कोण नाटक बरयतात कोणें आदीपुरा नाटक इल्ले उत्वार दवरले आसात आतां बाळान जावची गरज आसा तांकां सगळ्यांक एक अवकाश आनी एक लगभग एक 50 दीस आसात 50 दीस आजच बरया आनी तुमचो नाटक ह्या वेदीर मांड सोबान हांगा वा भायल्या वेदीर खेळोवन दाखयतले. सुमार जाणां विचारतलीं आमकां घुमटां जायचे म्हणून एडापदवच्या श्रीनिवास गौडा सोदून हाडून एक 6 म्हयने सोदून घुमटां बांदून दवरल्यात दोरी घाल्या बरें करून बांदलां जिरी तूं विचारलें न्ही ह्या 4 घुमटांक गे काल जो कितें करसाला पळय आमकां होन्नावरतान घुमटां हाडूंक एडापदवतान श्रीनिवास गौडा सोदून हाडून घुमटां बांदूंक 1200 रुपये जायते. तुमी कुशेन चड दिता जाल्यार चड दिवन वरी येत आमी ना म्हणना पूण एका घुमटां 1200 रुपये. मागीर दप्तरांत आसात येवन म्हाका मेळचें आनी घुमटां तुमी घेवं येता. आनी आतां 248 म्हयन्याळी मातशी हांगासर चलावण दिवंक आज एक व्हडली माय आयल्या.
आमची सर्वांची मोगाची लिनाबाई तिचे नात्रां आयल्या ताका व्हडली माय कापण तिका लिनाबाईक तुमच्या थाळयांच्या शिवरा बराबर वेदिका पनडीचे फ्लॅन कॅटरर्स हाची स्थापक ती भोव अपूर्वयाची रुचीक रांदपां जे व्हडली मायचे खाशेले पण आसता पळय तले रांदपा ती रांदून दिता दुकराच्या बापात जावंक पुरो रोस कडी जावंक पुरो कोणी केलां जाल्यार तुमकां उडास आसा बोटान चिवून तिणें रांदिल्लें रुचीचें जेवण केल्लें आसता आनी ह्या सगळ्या आमच्या कलांगणांत जे कितेंय कार्य जाता जाल्यार ते लिनाबाईचें कितें म्हणटा खंगण्याचें उदक पडा जेच आनी लिनाबाई आज ह्या कार्याक जुक्ती व्यक्ती म्हणून आमी लेखून हे चलावण दिवंक आमी तिका हांगासर आपयलां आतां हांगासर येवचें आनी एक ह्या कार्याक चलावण दिवचें. आनी आतां लिनाबाईक एक फुलांचो मान अध्यक्ष येता. फ्लॅन कॅटरसांत एक येल्ल लिनाबाई आनी उरिल्लीं तीन खंयचे सांगतात गे तुवें सांगचें नाका. फेलिक्स वय फेलिक्स लीना अरुण आनी नवीन ते सांगाता मेळून एक कुटुंबाचो तो उद्यम फ्लॅन कॅटरर्स बारी बरें रांदता तो बिल्ली उणें आसा नवीन पब्लिसिटी जायते देव बरें करूं. ह्या आज्याळाचे सगळे सांबाळून इतल्या दिसांत हांव न्हू फाटल्या दिसांनी 6 वरार मुग्धाचे 9 वरार मुग्धाचे म्हणून इल्लें बरें आसलें त्या वेळार बरें करून आमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक सांबाळून डेनिस मोंतेरो वामंजूर कोंकणीचो भाशेगिन्यानी नाटकिस्त आनी एक अपूर्वयाचो व्यक्ती ताका हांव आतां तुमच्या ताळयांच्या शिवरा बराबर फुडें आपयता. हें सगळं नाटक बरोवन ताणें निर्देशन दिलां आजाळ 2.0 चापराच्या शिसां पैकी तो एकलो देखून आज ती भाशेची गिरेस्तकाय तुमकां हांगासर मेळटली. आनी आतां फुडलो वेळ आजाळ आनी आज्याचो आजयेचो नात्रांचो आनी आमा सर्वांचो सुमेस्तांक देव बरें करूं. फांत्यार कुंब्या सुसा सांचेर घुमटान सोना मागणे आसा तेर्स आसा संस्कृतेची ग्रेस्त काय आसा खेळोंक सुडे तिसो दिवड आसा रुय रुय धामची भोवली आसा भुरग्यापणाले याद आसा मुतल्या पिळगेक दिवची वड आसा आजाळ आमची आजाळ आमचे आजाळ आजाळ आमचे. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. एक एक लेन्स मागा पड्या सगळ्यांकी बेसावा एक एक लेन्स मागा बेसावदी बाबा आतांच्या भुरग्यांक आवयचो बाप गोवी बाबूत बापायचो बावय बाबूत हांव तुजो बाब रे हांव तुजो आब कळ्ळें ओ देवाच्या बेसा व्हडलें जाता. ह्या शहरांतल्या भुरग्यांक तीच विता कोण व्हडा कशी आपयतात भुरगीं तशीच आपयतात तेन्स आता
बापयचो भाव भुरग्यांक धाट्टू अंकल, बापोयची भयण बाय आंटी, भावोजी भुरग्यांक भाऊजी अंकल आनी कितें कितें आयकूंक मेळटा. हांवें कितले वाटी सांगले रे ह्या उंडा पडल्यांक. माय म्हणा नाकात व्हडली माय म्हणा म्हणून आयकता ते सांगलीच गडी मागीर तेंच माय 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 म्हणून. हा तू बाबाची माय व्हडली माय आणि तो बाबाचो बाप व्हडलो बाप न्ही. व्हडलो बाबू तुज्या आवयचो भाऊ वय गावताना. अरे रे तशें न्ही, तुमी इंग्लिशांत डॅडी मम्मी ग्रँडपा ग्रॅनी आनी उरल्यांक जेराळ तरान मामा तावनो गोट्यान शेण काडच्या दुमा पर्यंत पुलकारन रिता तावनो दूदकारन सीता पर्यंत पुरो जाणांक अंकल आंटीस म्हूण नापयतात. पूण आमच्या कोंकणींत भारी एका संबंधाक एक एक नांव आसा. आतां कोंकणींत अंकल आनी आंटी कोण कोण आसा सांगा पळया. हांव सांगता सांग. आळे म्हज्या दाडाच्या बाबाक बाप्पू आणि ताच्या बायलेक मावशी म्हणटा. मागीर दाडाच्या भयणीक आकय आणि आकयच्या घोवाक माम. तशेंच मम्मीच्या भयणीक मावशी आणि मावशेच्या घोवाक बाप्पू. मम्मीच्या बाबाक माम आणि मामाच्या बाबाक मामाच्या बायलेक मामी म्हणटा. सारखे सांगले ना वटी माय. वय 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 सारखे सांगले. तुका कोणे शिकयले गो. ते हांव आदल्या रजेंत कलांगणाक शिबिराक गेल्ली पळय थंय शिकल्ली. समा सांगले सजना. तशेंच पुताची बायल सून, दुवेसो नवरो जावय, भावाची बायल ओणी आणि भयणीचो नवरो भावजी. अशे हर एका संबंधाक कोंकणींत हर एका संबंधाक एक एक नांव आसा. तर आमच्या काजन्सांक काले म्हणटात मामा. हळे बापूची भुरगीं बापूल भाव बापूल भयण, मामाची भुरगीं मावळ्या भाव मावळ्या भयण आणि मावशेची भुरगीं मावशे भाव मावशे भयण. अशें सडा वतू वडिलांक आपुणच्या नांवांत भाव आनी भयण जोडल्यार संबंध करतात. आणि पुरो रे तुजी कोंकणी क्लास. ये चल्ले ये अरे भुरगीं आयल्यात रजेर काल रांदलाय पोळी पुळी केल्या दिना. कोंबी मारल्या आणि पाणपाळे केल्या सायबा. ते तुवें सांगाचे म्हाका. या भुरग्याने ये आम्ही जोया ये. वटली माय. बरो कंदेस म्हणाल पाणी संपता म्हणले. आमका पाणी जाय आमका पाणी जाय आमका पाणी जाय. अरे जावय अरे बसा बसा. केली किरी किरी. ते करता सांग. अळे तुमकां भूक लागाना मू. न्हीद येना मू. आयकातात ने. ऐका काणी ओडल्या एका गांवांत एक मोग्या बाय आली गे. कोण आली. मोग्या बाय. तिका 5 जण भाऊ गई. कितले जाण भाऊ. 5 जण. तांचो निमाणो पळय तो मोठा गई. मोठा. म्हळ्यार ताचो एक पाय इल्लो मोठो. तो पळय अरे सो 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 करून चलतालो गई देडा पायान. आनी हे 5 जण भावात पळय का मोग्या बाय म्हळ्यार बारीस मोग गई. आतां तुमी अशें बसल्यार जायना. काणी म्हणटाना उंकुटीचे. आनी हे भावात पळय गाद्यांक तोटांक काम करताले गई. आनी मोग्या बाई तांकां रांदून व्हरताली गई. एक दीस कालें जालें गोत्ताय तुमकां. मोग्या बाई दनपारां जेवणान येवंकच ना गई. मोठा वास लागी बाय खंय गेली म्हणून बायेक सोदून घरा गेलो गई. आतां काणी ओडल्या आयकातात ने. त्याच गांवांत व्हडले रान आले खंय. आनी त्या रानांत एक राक्षस रावतालो खंय. राक्षसाक पळयल्या तुमी.
राक्षसाचे डोळे आतले हेजे म्हटले डोळे आणि येते ओटले खाण आम केस आम नक्षो साधारण मनशा खाबळे करण काम झालो काही तो येप्पे वैगी पडली माय तू मग या बाय विषयान सांगणे सांगता पुता राव अशे मोठा मग या बाय सोडून घरा गेलो पळे थंय येताना मग या बायचो पात्तो ना गई सहजाची येऊन म्हणाली गई तुमच्या मोग्या बायक रब कोसान वेला म्हणून वट्टे माय त्या रक्को संकलान मग या बाय काल्या वेले हे ये ऐकले अंकल गई रक्कोचा तो तुझ्या मम्मीचा बाविस्ता चुप कहाणी सांगताना मध्ये उलवून ना कळले कळले अशे मोठा धीर बाई कहाणी घेऊन धावलो काही गावा लागी सांगून तू आमच्या मोग्या बायक रक्को सनवेला म्हणून आता खाने करतले फांसी जण भाऊ मोग्या बायक सोडून म्हणून फांसी जण भाऊ गेले नाही वट्टी माय बाबा लागी मोबाईल दिले कॉल मध्ये केलाय काय झाले काय आता अयो पुता ते दाडा तांच्या लागी मोबाईल लागले गो हा आता ऐक अशे फांसी जण भाऊ कार येता तांका एकलो कुंभार मेळलो काही आता कुंभार म्हळ्यार कोण म्हण बघतात का मुझं पोदर ना पडे मुझ्या दाडाचं कुंभार ते तो कुंभार हो कुंभार मातयेची आई दाना करता पळे तो ताचे लागी आसुलो मांडो जाय म्हणून मोठा हटदारी लागलो काही पावाणी नाकारे म्हणारी आणि मांडो खाण गेलो असतो काही मागीर किती झाले वडले माय राव पुता सांगता प्राईज आली ने मीडिया नामो मुकलागा नामो अशे मोठा तो मांडव खांडवे मुखारी येता तांका एकलो आचारी मेळलो काही कोण मेळलो आचार्य मेळ्ळो ओ तुमच्या कन्नड मीडियम इस्कॉलांत सर अटेंडन्स करताना भुरग्यांनी आचार्य सर म्हणचे न्ही गो तुझा मांडो आचारी नाही हाजारी सर म्हणून रे आता ऐका अळे आचारी म्हळ्यार आपले तो रुखाटाचे काम करचो तो मुसला इकतालो काही मुसाळ म्हळ्यार भात काडचे ते देवळ मोठले असता आणि मोठे असता कळले अशें मोठ्यानं प्रत्येक हट धरला काही म्हाका एक मुसाळ सायजे म्हणून काले करतले भाऊ खाणवेळ दिले ती अशें मुखार येता तांकां एकलो बाटी विकतालो मेळ्ळो काही आणि प्रत्येक मोंडाना पळे एक तोडपे घाण गेले काही अशें मांडो मुसाळ आणि तोडपे घाण घेवन एका सीजन भाऊ मोग्या बायक सोडून गेले ते कळल्या मो आता एका सीजन भाऊ रक्कोसाच्या घरा भितर येताना मोग्या बाई फुटून बसल्या काही आणि बाबा लागे म्हणाली काही तुम्ही कित्याक रे आयल्यात आत्ता रक्कोस येता रे तुमका खाता रे म्हणाली काही आणि तांकां सांगले काही तुम्ही वचून माळ्यार येवन बसा आता हे फासी जाण भावात पळे मांडो मुसाळ आणि थोडपे घाण घेवन माळ्यार वचून बसले ते दाडा कोण आयलो सारखे सांगले तुम्ही आयलो आणि परस करून सुट केली काही आणि अशें करण म्हाका मनशाचो पोरमोळ येता म्हणालो काही राखोसू ते दाडा मोग्या बाय म्हणाली काही तो म्हजो पोरमोळ जाय तर आता म्हाका वाड म्हणालो काही रक्कोसू मोग्या बायन वाटले ती आता माळ्यार मोठा बसला पळे ताका जोर मुतोक जाले काही बावाणी मुता नाका म्हूण सांगल्यारी मोठा मुतलोच काही आणि ते मुता पळे सीधा वचून राक्षसाच्या बशेर पडले काही
इल्ल्या वेळाना पळे राकोसाक भावानी आका नाका उठ सांगल्या रे तो आग्रोस आणि तो खक्का पळे सीधा वसून राकोसाच्या बोशेर पडलो गई होय पुता राकोसान साकालो पोरा गेलो आता काय का राकोसाक इल्ला वेळा तू पावसालो काय कोणी अंग असा म्हणून ते कोण राकोसानो पोटलानी सारले काही कोण तई ते दाडा मोंटान घाले म्हणे मुत्या तुमका घाले म्हणे वडी माय ओ तुमचो बाबू म्हणालो काही पळ्या तुझो भाई दाखय म्हणालो काही राकोसू मोंटान मुसाळ येल्ले ने ओ म्हळ्या आता मुसाळ साकला दे वयले काही राकोस बियालो काही ये तो म्हटलो भाई गी प्रत्येक राकोसानी सारले काही पळ्या तुझो कान दाखय मोंटान तोडपे येल्ले बळे ओ सकला देवयले कुई राकोस प्रत्येक बियलो कुई छपा ये तो म्हटलो काणगी आता प्रत्येक राकोसानी सारले कुई फळ्या तुझो मंडो दाखय आता सांगा म्हाका मोंटान काले सकला देवयले मंडो सारखे सांगले तुम्ही साकला देव वयताना राकोसाची लेडी गुडगुडली आणि राकोसान गाणी पाय देव धावलो उपरांत ये 5 जणी भाऊ माळ्यार साकला देऊन मोग्या बाहेर काण घेऊन घरा वचून संतोषान जियेले काही जशी आली काणी मोठाचे कारभार बरे आले मग साहित्य भुरग्यानो अरे रात जाऊन आयली आम्ही जोवी अंगी कुठा बरी भुरगी कुठा बस बस गावांत रे बंबई सारे म्हाका खंय मेळात बोरे चिंता चिंता आयले म्हाका काजराचे वारे ताका सांगले हाका सांगले चेडू जाय म्हणून बोरे सोदता सोदता दारार पावले होकलाचे बिरे तांतले भेरे बायकार मेलीन बिरगी उलयता दुसरे कुर्डे चेडू रोजोलीन बोल्सा सास्पिता तिसरे मोने भुरगे सोबीत तेंशीन पळयता चौथे तोटे मोठे कात्रीन हाताळून करता तांतले भेरे बायकार मेलीन बिरगी उलयता दुसरे कुडे चेडू रोजोलीन बोल्सा सास्पिता तिसरे मोने भुरगे सोबीत तेंशीन पळयता चौथे तोटे मोठे कात्रीन हाताळून करता जाली सुकू आयले दुकू पडलो हांव पासान कादेवा खाली नाका या बायलाच्या पासान केले मागले सांगले आल्मांक उपाव केलो मोना घालो सूट धरली वाट पावलो एका नाडान बाबा सांगचे किते भांगार पिकयता ल्हाना व्हडा एकठांय जावन भात बडयता चेडवा बायलो मुसला घेवन तांदूळ वारयता खोकलो लेगून उजी मुडे सोप वावयता नाडान बाबा सांगचे कितें भांगार पिकयता
लाडा वडा एकटाय जाऊन भात बडयता चेडवा बायलो मुसला घेऊन तांदूळ फारायता भोतलो लेकून वजी उडे सोप वयता शेरांत तशे नाडांत तशे म्हाका काजराचे पिशे चड कोडी काडल्यार चेडू मोरे मेळटले कशे तकलो धोवून ताटलो चिंतून दुकानी भिजले उशे सेट करून मेळटले इजबेल म्हाका पिकलोले तोशे शेरांत बाबा सांचे कितें लावीन शिकयता रेंगा गेल्यार बँक तुजे साफ करयता मॅडम बाबा सोत आसा भूक थांबयता कष्ट दुबे चेडू बरें घर सांबाळटा शेरान बाबा सांचे कितें लावीन शिकयता रेंगान गेल्यार बँक तुजे साफ करयता मॅडम बाबा सोत आसा भूक थांबयता कष्ट दुबे चेडू बरें घर सांबाळटा
सेलिबा ए सेलिबा ए सेल्ले किती रे माथ्यार हात घालून येताई पडले लोटले रे मुझे सेल्ले आवले 2-3 बवटी बाय बाय म्हणून आपले मागीर 2 नाय म्हणून बाय सोडले हा वय गमता ओ पेद्रो कोण होताले बारी बरे झाले अरे शहरात जाऊन नाच राहिला आणि काही गेले बरी झालो ठीक लागे ओ बरं रे भारी बरोबर आबा बोनस का तुम्ही आबा बोनस का राव रे याबा तो कोणी म्हणे कथा कीची आव काय ना तो बोलत उंडो गेल्याक उंड्याची रूस गुत्तना म्हणा गे आधी एक रो का कोपन असू खाऊन बोले मागीर सांग तू हांगा काय करते रे कामापासून नाही रे कितले काम करचे रे राणी हे आधी एक नमुना के पोट मारून जोत केल्ले वगान वेल्ले म्हणून देखून लेखाचे काम करचे आणि लॅक चुकोन पिवनचे तितले बरे रे बरे काल घाल्ले सड जाले म्हणून सांगा नाका सकाळी पुढे पिढी का नाही असता बस रे पुता भितर पयती कोण असता रे तू आता मेसा वयले खेळ्या काढून पिल्या सोडी नाका आडून कळटा गे म्हाका कातरून कळा ने ओस रेवरी के कोई त्याड रे अरे आता गई रे सकाळी पडे पळत कातरताय हा उरक्याचे काही दुसा म्हणून जाती झाल्या रे काय की त्या शहरात गेलते ती पॅकेटीची खाना खाऊन त्यांच्या पोटात दंत असा की नाही अरे तू कातर रे कोणस खाऊ घेत रे बुरकी आयसा बोनस काम आसा आयसा बोनस काम आसा ये कोण नाही तू मारून कोई तू लढले रे ओस रे कोई त्याड रे होय की हिस्से ना मामा माका कळा ना ए आधी एकलो म्हणा गे सांगचे वरनी केल्ले बरे नाक दाडून मेल्ले बरे म्हणून तशे प्रॉनी कोई त्याड रे आता गाना ज्यांना दिखता तुका बाहेर वर हुशार रे अरे ये कोई तू लल्लान वस्तू कतरून बेल बांधून खूप काढता आचे वरनी वडा असा पडले ताका कोई म्हणतात आणि रोणी मामा नाटली पडली आणि तू सोप बेंडूंकू मासली रांदई सुटी करून खूप काढता आचे वरनी वडा असा ताका कोई तो म्हणतात वडल्यो गट्टू वस्तू कतरूंकू आडाद असांकू नारळ बेतून खूप काढता आणि एक असा मांडो गळतो तो गायला उपकारता जमात बुडंग अंगाई रे पुत्ता भारी पाटकोळ चढू हे आधी एक म्हणा गे तांत्या घेतलो बाहेर तसं घेतलो म्हणून विकी फोनच कट्ट कर ना मामा आले रे तुम्ही शिकते इंग्लिश अंतर कट्ट मुळ्यात पिरसाले कोंगड्यान पुढे दोर कातर सोप बेंड मासली सुटी कर पियावशिंग तकली काम आडा तासै लांकोड फोड ओडी मोड नाग बेत काम तास पळे काली कट्ट मुळ्या शब्दाक कोंगड्यान कितले शब्द आसात पळे आमचे भाषेची गिरज काय पळे तू कातर रे बसा बारीक शिरो करे बसा रे काय ओय मामा माका वाटलं पण असो माका माफ करे सगळ्यांक आसा बघा तो तो आणि वो आम सोरा का ए पान आणि जाता आता घरे कान ए आवा आंग आरू तू पट्टा ए कानातले बरी करता घरे कान कातर रे बोल मोठा रे पिकला वळाचे दिगे तुम्ही वळाचे दिगे तो नाही शिकिले ओ अल्ले पुरा सगळे खातील नितळ कर काय उगवत रावले तुम्ही देऊ कोणती ना कसं आपल्या आता दोन दिवसा पण जाईना मुलग्यांचे रे
साधार नाही भुरग्यांची राम का वळण नाही आंद्रे तर आता येले सोड तुझी जावा पुरे उठा तुला द्या काय रे त्याला चढ झालं आता किती आता ती उगवतात ना त्या राव द्या ओढली माहिती ना दन नाम तुमका द्या काय राव आपुता अंकानिया राव बरं माय कोण असं हा बरं म्हणून ओढली माई म्हणाकडे इट इज मी ते माका समजा मागता अरे रे बसतो नाही रे तिकडे उठताना पटलं मम्मी अरे रे तू का आल्या ती गणी उठव गेलं रे तुका त्या दिवशी वाटत आहे आज उठचे आणि पडचेंच उठता तो पडता म्हणता साप तसं नाही पेद्राबा आमची मोस आपण 3 दिवसात उठा ना तिका बसकुल यायला 4 जणांनी जर उठायचा ना जीव येता देखून काल बसून पंडिताचे गुल्ली वाटल्यो आता बस उठता काले उठता पुढचे सोड कसे गुल्यो दिला रे मोस तोंड उठते करीना गुल्यो काव कसं जाईना मागीर तो अंडगीर गोला आपले तो म्हणालो पाशाच्या नळीत घाल तोंडा फुंडी जाते तसे आज सकाळी उठून मोसीच्या तोंडाक नळी घाल तांतून गुल्यो घाल ओढ दाम मारून जोरान पोंक्या म्हणताना मोशी पाठी फुंडी जाते गुल्यो पुरा पूजा पोटा आता मला काही उद्या जाऊया म्हणतात आधी एक मुना गई आधी एकल्या म्हणा अरे तू पिशे मागू नका वसरे त्याला नाकी वसरे नका आज काही गेल्या रे दंटन पडून घे या बस्ता पोता पडून घे मरून कसा आज येणं तुडता अरे रे पापिया तुका धोडांग घालून पडू दे रे ना मोशेन जोर दम सोडलो असतलो त्यो भितर गेल्यात म्हाका पोटान आपले ते येण्याच्या नैवेद्य समाकळता अरे तुझी कर्मा आता किती करताय रे ना मामा वडली माईन सांगला आज एक दिस मात्र उठचे रे पाल्या गुंड्याच्या पावार उन्या झाल्या प्रांत समाजात वैरे आज काही गुड्यार सोपाडून नारळ गाडून रोसा नका त्यानंतर कुसुल्या गाद्यान काम असल्यावर कर कळले ओढल्यार मार जायना कोणा कडून ओढल काय नका माहीन करल्या रूम काढले तुमच्या करल्या वाजता मागीर रांदिता अरे जागृत रे तू पडल्या रे म्हणजे करलं ना वाट पण आता ती बघा काऊन की नाही भुरग्यांक सांगायचे ना रे आजच्या विषयात भुरगे मागीर शहरात भुरगे येयला काय मग कळचे ना म्हणजे दरेगावच्या पहिले सारखा ना खातीर अरे भुरगे नाही का हे सारखा कळले ना हे तासावनो गोरवांक घालतात अरे हाच्या भितर आसा पळय ही सार कळ्ळें सार ही काही नात थोडी हे सारीक सारा पळय खोळ्याक घालतात खोळ्याक घाल्ल्या सारीची चटणी भारी रुचीक जाता कळ्ळें ना आणि हे बिकाण आणि हे बोंबे बिकाण नुस्त्याक बोरशी घालतात उकडणू सुकवणू सांतारी करतात पहिले पावसांत आम्ही रुचीन खातेले न्हे रे आणि हे मध्ये 24 तास पडले ही माव कळले
काय काय आबा कोण स्पीक आपल्याला मात कावसो गे वय पुता अळे लहान पोन्सुली वाकड घ्यायचे निस्तें करतात सुकी करतात लोणचें घालतात वय वय आणि हे झुंड जाल्ल्या पोन्स असं गुजो रांदतात गरे मिठावता घालतात आणि बिक्या गाऱ्यांच्यो पातोळ्यो करतात गारयो करतात बारीक शिंदून बसतात आणि ताचे आपोळ हात वडे भारी रुची जातात बाबा भारी रुची जातात ते कसे करते मामा ते उठली माही सांगता सांगेत नाही रे उडलता आणि इतले सांगल्या तुका ते गोत्तून आयसताने ते सांग अरे भुरग्यानो ते आकडे इल्ले गरे काढणं इल्ले उपजायचे उपजून झाल्या उपरांत ताका इल्ले मीठ आणि इल्ले जिरे मागीर मिरसांग घालून वाटचे वाटल्या उपरांत हाताक इल्ले तेल सारून गुळे करण केळम्या कोल्यांत लाटीचे लाटून बायर सुकात दवरल्या उपरांत आपळे आपण तयार अरे पेद्रो सांगितले बरी तू आता हांगा सगळं सोप्यार पांक आनी गोय करता की कोण ना तू एक काम कर सगळे तोडप्यान दोन शेडां आपले तू सीधा जला कडेन वच जलांत वचून तांकां भुरग्यांक देईन दी खावंक दी वच आधी एक नमुना दी आवडली कित्याक ना नाही तशी जाली गत म्हणजे तुझ्यो गाडी बरी आहा वच बाहेर उसा चला गोय करा असा आता ते फाटल्यान गोट्याला गे असा आपयता बस बस ये ऐकले नाही गेल्यात आय सही राहिल्यात आऊ शाने संशय तुम्ही ये कशा तुम्ही ये इल्ले ये तेरे याद एक चमूदा कने गॉड आहे गॉड नाका वय नाका वय काले खबर बरा अभी उदा ताण बरी ताण सगळं बसतो कडे युबो तपली की तर मुझे कशी आगायची तशी हाव बोल्यार म्हणे हा वय काम करता नाही बाहेर म्हणजे आता रगा बघायला देब्रेरू आवडी सांगू देब्रेरू पूर्वानी वयले आयतारा माय महिन्याच्या 5 तारखेक सांजेर 7 वरार आमचे चेडू रोसा दुसरे दिसा सकाळी 8 वरार ओकाळ रस्त्यार बाय सरता 10 वरार बजाली करतेंत रस्त्यार रस्त्यार जाल्या उपरांत न्हवऱ्याक पाव घेते मागीर ते एका वरार जेवण तुम्ही सर्वांनी येवन व्हंकलेक बेसांव दिवन कार्य सुद्धा सिद्ध म्हणून यजमानीन उपकार मागला आणि रोसाच्या 2 दिसा तुम्ही माझी लागशिनी बळे तुम्ही येयचे आणि माडी उबारूंक इल्लो हात दिचे म्हणून यजमाना उपकार मागला या ना म्हणे तुम्ही आपल्या पण या तर ಎಷ್ಟು ಬೆಳಿಕೊಂಡು ನಾತೆ ಗಡ आम्ही गेल्या कोणी ना तुम्हाला मागे थाळी दोन नाही का तुमका मेळल्या तर सांगा खबर द्या थाळी पळून कळतेला नाका चेडो कोणसो काने करता आधी ती सुरतू गलची आता येण्यास गल्लो पण रसात 8 मोठे स्वात इल्ली हिताल गाजो आणि म्हणतो ना दीस काढून काय पंधरा भारी बरं कितली जाणार मुलगी चिरतो एकलो
मलगड्या तू एक पेजार काजार करून दिला बऱ्या नसतात आणि आम्ही मुका सुद्धा त्यामुळे सुमागड ओसो वस्ती बड ओसो नका ये दोस्त काजार उठलेंगी आमका गामात उठले गामात आणि मत्ती कोणाच्या अर्ध्यावर गोठले ने पेन्स ओढले अरे आमचे चेडू तिथले पाडगी ना पाडू जाऊन पुन्हा कुसोंग मात्र बाकी अरे रे पेद्रो कोणी उलयतात म्हणलो आम्ही उलवचे नाही रे तू वगैरे रावी तर अब्बा उजो नसता दोर उठाना वारे नसता कोली आला ना म्हणतालो उजो आदू अरे इको बरा पडले सगळ्या संसारात गळीता ते कोणा पटल्यान गेले आणि किती किती नाका नाका आमका नाका वडांग गेली खबर ये आधी एकलो मुनागे दुबळ्यांनी गावचे बुकेक वडांनी गावचे वक्ताक म्हणून तसे आमका नाका जाती खबर हा ते सोडू पाला घालले सारे गाडयांनी सेकल इतल्यान माडाची मुळा सोडायचे पेद्रो आता तू हांगा तावनी एक कोटी वोस फाल्यां सकाळी फाल्यां तेंचे काम करचे म्हणल्यार फाल्यां आमी चिंत्या आता वोस ओस रे
मोतीचे निदे हांव सपनेता तशेंच दिसाक तेरसाक उगडासता जिवितान तुजी विणी सुखना म्हाका आंजा गोपान तुज्या मोर म्हाका जिवितान तुजी विणी सुखना म्हाका आंजा गोपान तुज्या मोर म्हाका शिंतीत ना मोगा लिसावाचेर बगार तुजे देखून पानीश तेमी घालता बाकाचे शिंतीत ना मोगा लिसावाचेर बगार तुजे देखून पानीश तेमी घालता बाकाचे बा एक कहाणी सांगा बा एक कहाणी अरे आज म्हाका दसून नव्हतो फाल्यां आमगे सैरी येता आसले तुमी आपणे रॉनी मामाक आनी व्हडली मायक घर नितळ करून कुमो करी गे कळ्ळें न्ही आले इट्टा मास्टर आयलो तुले आनी तुमकां म्हजी गरज ना तुमकां काणी जाय पोज जाय सगळें तसो तुमकां शिकयता कळ्ळें न्ही मागीर मास्टर कशें कसाय अरे ह्या भुरग्यांक तुमचो सांबाळ रजेर घरा पावल्या तो टावलो आंगार कुंकुडचो लागले बरी पाड पडिना म्हाका बाजून गावंक एक पोद येना काणी सांग बोध म्हणून म्हज्या आंगार तूं काढतात ह्या भुरग्यांक सांबाळ वेगळे अळे हांव रिटायर्ड जावन सुमारशीं वर्सां जालीं आनी की भुरग्यांक सांबाळून म्हळ्यार कशें भितरी हे तुका जात्या सांबाळ सांबाळ जावन दी दी म्हळ्यार म्हाकाय बारीक सांगे भुरग्यां न्हू सांगा तर एक काणी सांग मेस्त्री पळय तुमी शहरांतली भुरगीं हांव हडल्यांतलो पट्ट मास्टर तुमकां ते शहरांत घालें तें कंप्युटर खंय इंटरनेट खंय आनी घालें मोबायल खंय सुमार संगत्यो आसात आनी तातूंत तुमी सबार संगती शिकतात खंय न्ही आमकां तें बरें कळना पुता पूण आमच्या मालगाड्यांचें दायज कितें आसा त्यो काणयो त्यो म्हयन्यो तीं पदां गाणां तांतू आमी गिरेस्त आसा कळ्ळें तर एक काणी सांग मेस्त्री आले पुता काणी आयकूंक बऱ्यो लागतात पूण कुमिण्यो आसात पळय त्यो आमच्या हुशारगायेक धारेक धरतात मोत चुरुक करतात कुमिण्यो मला खाले मेस्त्री कुमिण्यो म्हळ्यार तुमी ते रिडल्स म्हणटात पळय ते ओ रिडल्स गी तर विचार मेस्त्री विचारता बसतात न्ही खंयची काय जालें विचारता जाय जाय आक्कड पाक्कड तांब्या बाण 32 रुपयांक एक पान काल सका मला केल्मो केल्मो नाही रे कसं रे नाही माड नाही वाल अरे आमचं सांगता तोंड आणि 32 दांत आणि एक जीभ एक पान कळलं आता आणि एक सुलावाच्या विचारता रेड ऑनितला ताची दोरी विचारता काल सका मला चिंता इल्लेचे दिवड दिवड नाही कोलचो आणि दोरो
पळसोनी रोरी नाही 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 रुक नाही अरे कुवाळो आणि त्याची वाल कुवाळ बसला वाल सरता ताचे वरील तानिया कसा ही सारखा आवय बसल्या दू गुंता काले सांगा बळ्या गुंच्या पुरा नाही गुंता घडियाळ नाही नाही सायकल नाही गिरगिट गिरगिट नाही ताची चाबी कळव ना गे हा सांगता वान आणि गटनो वान बसला गटनो गुंता हा आपडून गेला रसा पोळून गेल्यावर ना काले सांग बळ्या वारच लावा उदाक उदाक पळून गेल्यावर मिळा ना वारे नाही तू सांग रे बाबा मत नागी वारीस लाभ कान हो वई आपडून गेला रसा पोळून गेला ना हा पुरा कष्टांचे अंत झाले की म्हणून सुलाभचे की सर पाय असत सलाम हा तसा जेवी दार नाही बँक नाही घडियाळ नाही रे पुता सांग 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 पळे हा सगळे चांगले बारी जोरा आजीर की सांग आमच्या बाई गागरा होईल गागरो सांगा बळ्या बार चला बा बटाटो बटाटो तू रे बटाटो नाही केळा की एकच गागरो मीठ सांग मी सांग कशी रे ती जिरकी मी सांग म्हणून मी सांग म्हणता पियाव रे पियाव करला नाही सरला किचिंग सरला असात पळ्या अनेक जाता एक धरल्यार दोन हलता काले सांगा पळ्या काले सांगा पळ्या दोन हलतात पडे मग एक धरचे घरचे मांडो की तुझं सांग चिता रे त्रास रे त्रास एक धरल्यावर दोन हलता तुम्ही ते इंग्लिशान गेले वेईंग स्केल म्हणतात मेस्त्री भुरग्यांचे लयता की हा आणि पाला पाला जायचंय चली बाया आटला पळ्या काय रे पित्रो काय आटलाय रे बारी पोर मोडता गुडगुडी गुडगुडी आई रे सुद्धा गुडगुडाई तसे दान दिला हा दरा पुता दरा इथं गुडगुडी हे काले खेळचे नी नांग बुता ते सुलतान पडे ती सोली नासता करला सोमेत तसो मांडो आई बुरा कान विदळ कर ताका आनी कितें बुरा घालूं का पुरा घालून रुचीन रांदची गरीत तुजी माय रांदता जाय जाल्यार रूच पळय हा ते बरो रांदून तुझ्या आवयक शिकायचे म्हणून सुना हा ती ते तिकले रांचात ती आल्याची दोस आणि लोणचे रांचात तिसो उकुल्लो लात आतले बोटी तिने एक सुंगटांच्या लोणचे घालून दिले म्हाका रूस रे भारी बरी पेत्रा तू एक मम्मीनी सांग पळ्या हो म्हणे की मार होती हो एक आमटा उमीन रे ती उमीन कळले साकडाक सोडले मोठाक धरले मुनागे आधी एकलो हे पुरा तुम्ही मुझे लागली विचारे नाका ताका आवडे तुमचं मिस्त्रीच पिट्ट तुम्ही ताच्या लागीं पदां म्हणून सांगा ताका आदली भुरग्यांची पदां बरी वतात ओसा विचारलो वैरे वैरे तू का इल्ले गोटल्यार काजाराच्या माटवान नासोंग मात्र कळता ते जायचे अरे इली सुडी बहुत शिकायने शिकयता पुत्र शिकयता ये शिकयता बसा खंयच्या कोणते सुलाबाचेंगी कष्टांचे गौरे सुलाबाचेंगी हा
हांव एक एकच लाईन म्हणटा तुम्ही परत सांगायचं कळलं हा? शिकयता पॉम 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 मोटर गाडी सांगा मोटरीर बसल्यान मामा मामी मामान हाडल्यान खूब केली मामीन हाडल्यान इल्लीशी बावली पॉम 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 मोटर गाडी आयले आवडं पडलो मग आता सांगा तामणी आगी म्हणा सांगाता 1 2 3 4 तो ताळ हांवें दिल्लो ताळ 1 2 3 म्हणटा तुम्ही पॉम पॉम तान सुरू करीचे कळ्ळें मग 1 2 3 4 मोटरीत बसल्यान मामा मामी मामान हाडल्यान खूब केली मामीन हाडल्यान इल्लीशी बावली पॉम 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 मोटर गाडी मोटरीत बसल्यान मामा मामी मामान हाडल्यान खूब केली मामीन हाडल्यान इल्लीशी बावली आम्ही बाहेर वचून केल्या हांगा जागो ना पॉम 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 मोटर गाडी मोटरीत काले झाले रे बसतो काले रडताय रे मामी तुझी काते आणते बाबा पोळ्या घालतलो पोळ्या घालताना बाबान त्या बोल्ला रेड्याक वन्नेक मार दिलो ताका इल्लो चड अर्ंदालो गी म्हूण दिसता तो रेडो वट्टूक रम्म काडून धांवलो बाब पोळ्या हातावन साकला कोमते उदार उपरांत पडला नाही रे आता बाप पडला म्हणून तू रडताय रे वय रे तू हे ओढल्या असा जाल्ले रे वय हांव ओटल्यान नाचलो आनी बाबान त्या रेड्याक मारता बोडयेन म्हाका चार थंडा रे रे हे करा आस्ता तो दे अरे तू रडा दे नाही मेस्त्री आका भूत ना म्हणून अच्छा बाप आहे कितरी इली भूत असा जिगी ना अरे तू भितर ये रे आम्ही कोणसाचो पातोळी केल्या ये करिता ये पातोळी केल्या वय रे पातोळी केल्या ये रे मित्र तुका जाय रे पातोळे नाका नाका तुझी पातोळी तुमचो नाको ये मेस्त्री तू काढीचे ऐका तुम्ही बऱ्या भाशेन सांगता तुमकां कौबार जुबोर पातोळ आसलोलो म्हज्या भुरग्यापणान गांव म्हजो कुर्सा कुड्यार बेंदूर ना दूर पोदुवार गांवान म्हाका वळखातात हांव मुंबयकार म्हळ्यार 12 वर्सांचो भुरगो हांव आसतना भुरगे कामताले म्हजें नांव काडटाना म्हाका आधार मेळोंक ना देखून इस्कोल शिकोंक ना पूण माथ्यार खाण घेवन विकतालो हांव गोडाची सन्ना म्हाका आधार मेळोंक ना देखून इस्कोल शिकोंक ना पूण माथ्यार खाण घेवन विकतालो हांव गोडाची सन्ना
पोखरी जॉनी कुसलाचो मुंबई थावून आयलो कोडका संपोळून तासो हांवी पिशार पडलो मोतीन चिंतले मुंबई वचून हांवी सायब जातलो तशेंच मायकोबार नासतना हांव मुंबय पळून धांवलो काम सोदून सगळे शेर घुंवताना कोणी कोणी म्हजी बिरमोत पावलो ना म्हणा लागले आयकबो ना तुका कांयच शिकप ना फाटीं गांवाक वचून विकले तुजी गोडाची सन्ना म्हणा लागले आयकबो ना तुका कांयच शिकप ना फाटीं गांवाक वचून विकले तुजी गोडाची सन्ना मिशोनर पाद्री एकलो मुजी भिरमोत पावलो नेसून पांघरूंक जेवण दिवन ताणें म्हाका पोसलो शिकप दिवन संगीत शिकोवन म्हाका मिरोन केलो 20 वर्सांचो सांबाळ दिवन फाटीं गांवाक धाडलो गांवांत सदांच भोवूंक हांव येता जायत्या लोकांक म्हजी वळख मेळना हांव वळख सांगताना म्हणटात खंय आयलोय बोना बिरमोत ल्हान आसतना विकतालोय न्हय गोडाची सन्ना हांव वळख सांगताना म्हणटात खंय आयलोय बोना बिरमोत ल्हान आसतना विकतालोय न्हय गोडाची सन्ना अरे बसतो तुका मागीर गोडशें वांटूंका हांवें सांगताना वांटीचें कळ्ळें गोडशें वांटूंक बरें मनशाक ना सांगले मेस्त्री हे आजी एकलो म्हणाली माजराच्या पोनयान शिंक्याची दोरी तुटली म्हणून तशें अरे बापया तुका खावंक जाय जाल्यार भितर का हांगा साखराय मुखार तोंड हागचें बी नाका अरे बेद्राबा तूं तसो तामाशा केल्यार हांव कोणी गोडशें वांटीना तुमचो वांटी हां जावन दे आतां आमी भुरग्याक पडल्यान दवरचें कार्य चलोवन उरता आतां हांव भुरग्याच्या बाळाच्या आबाक मुखार आपयता खंय गेलो ते दुबेर घाणगे पेद्रू आसता म्हणून बेना आदी आं ते पाळले इल्ले दुपय पळय अरे पाळले दुपोवचे कित्याक म्हळ्यार पाळल्यांत कांय दुश्ट जाय या वायट कितें आसा जाल्यार ते निवारून बाळाक कांय बाधक जाय नासतना बरें करून वाडोवन येवंदी म्हणल्या खातीर दुपोवचें जालें आतां बाळाची आवय मुखार येवन दी पळय आता बाळाची आवय आजी हांगा आसा चली बाय तूं बाळाक बेसांव दी व्हडले बेसांव आनी आतां खान दे आतां आवय बेसांव दी हा बरोबर न्ही ते तूं एक बेसांव दी पळय देवा बापाचे देवा पुताचे स्पिरीट संताचे मेचा ओढला आता आता पडले
जाय जाय सिरलेच्या रूपानं कावळ्याच्या आवकानं गिरबुजेंच्या चातुर्यानं आजींच्या कोंडाट्यानं भाग्यवंताच्या बेसावांत तसेच देवाच्या कृपेनं या बांबयेंत संतोषान वाढून ये पुता ओ काढणं बाबी एकडे म्हणणे हा जाय जाय करो करो गाना शेळ्यो गेल्यो राना मोरेच्या नंदाना बाळनी दारा जय पुता जय जय करीन बाळता बहीण बाबीत तुमका बांबी एकडे शिकेला मग पाण्याचे गणा आपण एक सुना पडा गलमोच्या बाय निमोच्या बाय बेबी हाडसोलो बाय कावलो रोडून कराचे काय विसारी किते जाय कावल्या माबा रेका दिता बायेन केली टाका बाये सोपाय बोटीर गेला बिस्कुट हाडून गेला मागीर मागीर पुरो जालें आपण तुमकां तू पोसकोटो अरे वाल्लो भाऊ जायला तुने और ये करते तो बारी तुमची गुमटा राई झाली काही ये आज संजय रामगे बसया रजेर भुरगी घरा भावल्यात तांकां गुमटाची पोत आयकले बरी जाता तुकरा लागी तू सांगता गमत केली ये बस हा आता जमलेल्या सैऱ्यांक खुश करून तो आमची भुरगी एक पद म्हणतात आणि नटन करण्याक येतात आयलो रे गोरसो केन्नाय गोरसो आंगार गोरसो आयलो रे गोरसो केन्नाय गोरसो आंगार गोरसो जेवणाक बसता तो पाचा पाचा करता तो जेवणाक बसता तो पाचा पाचा करता तो हात धुईना तोंड कशीना जेवणाक बसताना हात धुईना तोंड कशीना जेवणाक बसताना कसलो कांटाळो ओ कसलो गाणेडो ओ कसलो कांटाळो तो कसलो गाणेडो हेवटे पळयना उडयो वळताना हेवटे पळयना उडयो वळताना उडयो वळता तो बाका करता तो उडयो वळता तो बाका करता तो सुर्र करता बुर्र करता जेवण जेवताना सुर्र करता बुर्र करता जेवण जेवताना ताका गिळोंक रे बाबाना ताचे डोलके बोराना ताका गिळोंक रे बाबाना ताचे डोलके बोराना आयलो रे गोरसो केन्नाय गोरसो आंगार गोरसो आयलो रे गोरसो केन्नाय गोरसो आंगार गोरसो आयलो रे गोरसो केन्नाय गोरसो गोष्ट वांटीना हांव वांटीना आवडून सांगले रे वांटू नाका हांव वांटीना पोर म्हाका बुरकरा मागीर वांटूंक सांगले थंय एक कडच्या कडेन पुरे 2 लाडू काडल्यात मागीर म्हाका वांट्यालाक लाडूच ना आले रे तू
त्या पहिल्यांत लाडू का भितरत ओके ते अरे पहिले केला माका मागीर आणि एक जाय हांव हांचे वाट बसता माका आज 2 लाडू खायचे कोणसो खाऊ की रे तू कर्नाटाची हांव तू आणता समजाना म्हाका मेजून कळना ह्या नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना लेक समजाना म्हाका मेजून कळना ह्या नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना एक आण्याक स जाल्यार 2 आण्याक कितले ह्या नया पैशा धर्मान आमचे अंगडीगार जिकले एक आण्याक स जाल्यार 2 आण्याक कितले ह्या नया पैशा धर्मान आमचे अंगडीगार जिकले लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना एक आण्याक स जाल्यार 2 आण्याक 12 अंगडीगार शिला म्हणटा भरती दी रे 13 एक आण्याक स जाल्यार 2 आण्याक 12 अंगडीगार शिला म्हणटा भरती दी रे 13 लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना एक आण्याक स जाल्यार 4 आण्याक 24 हॉटेल काय कोंकण म्हणटा भरती दी रे 25 अरे एक आण्याक स जाल्यार 4 आण्याक 24 हॉटेल काय कोंकण म्हणटा भरती दी रे 25 लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना धाकटे धाकटे नया पैसे बोल्सान हांवें घाले आनी खाता खाता म्हणून नये पैसे हांवें गिळले धाकटे धाकटे नया पैसे बोल्सान हांवें घाले आनी खाता खाता सणे म्हणून नया पैसे गिळले लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना लेक समजाना म्हाका मेजून कळना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना नया पैशा धर्मान म्हजी तकली समाना रे बास्तातली गंजी मारियो मंका बरका जायनदी माती घालतली कोणा गाडीने काय रे बसतो आणि कोणाक गोरवो सोडून घालतात कोणाचे बदीक सत्यानाश आमकां पडून गेलाय किती झाले रे किती झाले अरे मामा आज तुमगेरे वल्ल बाप्पाने गुमटा पडून घेतात न्ही तशें उडी लावन तुमगेर येतना तुमच्या गोट्या लागीं पळयता एक गाय तुमच्या गोट्या भितर रिगून पळयता भौशा त्या बातकांच्या चौक्या लागीं त्या पेंड्याच्या आयकून ताणें पळयला आसतलें हांवें एक गेंडी असो कुंड ओडलो आनी टिबी 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 चडचडी चडले जाल्यार एक गाय ताका धांवड मोर गेलो जाल्यार सुटलो आनी 4 गेले वय सोड ना अरे रे हा त्या 2 येणातल्या
काय त्या नमुन्यात मारल्यार कशे रे अरे मागचे सोड ही एक चाड्डी धावता गडी गडी जाता निसानातल्या बरी हाल बिन तपली धावच्या पडसा काही उसळली झाल्या नी एका तांसाठी तर गाय सोडून ना बॉल तोरचा गुड्या मारचा डाऊन मारून गेलो ती गाय असा आपले ओ ती कडी उठली पण त्याला म्हणून ती तरी उठली पायाची काट केल्या काले म्हणते रे बसतो आणि कोणी तुमच्या गोट्या दिशेने सवंड गुंडन पळून ना आता गाय कसोतून कोणी आईली झाला आमका कोतून आमन्या सोदून देते 4 दिवस सोदून देते फट बसी गंजी आमची ती नवी गाय गुड्याक सोडली आणि ती गोट्या पाठी येऊन ना पुरा करून आयली गाय अरे रे तुला खंच्या गाय मारले रे कशी आली रे ती कशी आली म्हणल्यार काय बोलत असली काले असली आणि एक कान डोळा असलो ये मुझा देवा ती आमची पोराडली नवी काय रे काल केले रे माता किती बघतो तुम्ही नवी गाय आटल्या म्हणून आम्ही दुसऱ्याचे मनसेन तुले आता गाय घेई पावले कोण ना बसतो बस रे बाहेर बस एक सूट बस रे आधी येताना गाळू काम करू बाबा मी आता येलो अरे जागरूक कर रे जागरूक कर काही भावली की गाय मारलो मी तो रे मारलो येऊन आणती कोण म्हणे नाही आमचे गुमटा घाल ओ हांवें सुमार तेम जालो गुमटा बदायता इथेय म्हूण भितरी ह्या बोटीर आमच्या भुरग्यांक कोंगणी शिबीर सुद्दां जालें न्ही खंडीत तुझ्या कांदार जालें देव बरी सांग दिवं आयज सवास भुरगीं सुदारली न्ही ये कोणे शिकयलें म्हणटा तुमकां केलो न्ही मामान शिकयले देव बरी सकाळ दिवं देव बरो दनपार दिवं पुरा शिकयला भारी बरें अरे आता तुम्ही तुमच्या घरा येतात न्ही शहराक नाही वचून आमच्या गावाविषयी काल सांगतात आम्ही पणस केलो कादोली केल्यो पणातले आंबे केले आणि काजूची बाजून मोई केले अरे तो कावत्यात वार हुशार आसा ताका कावत्या वेळा भार आम्ही खाणी ऐकल्यो खेळी खेळल्या पोना शिकल्या भारी बरें इथे म्हण भितरी आमच्या मलगड्यात जावन आयिल्ले ते दायज आम्ही आमच्या भुरग्यांक कितें शिकयलें जाल्यार आणि तांतले इल्ले बुड आसतो तांच्या भुरग्यांक शिकयलें जाल्यार आमचें काम सार्थक जालें जशे म्हणी आमच्या भाशे संस्कृतींत इल्ली जागवण इल्ली समजणी आयली तर ती आनीक इल्ली चड वाडवत म्हणल्यार कांयच तेंच आमी सांगता आमची कोंकणी भास संस्कृती मोत्ता उगा उराणा म्हणच्या बदलाक आमची कोंकणी आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक शिकयली तर ती सगळ्याच्या तोंडांनी उत्ता हे काम आमचे जायचे अरे वल्लू आमचे आयले भाऊजी ही आमची फोटोची हो या मोटकेक वयल्यान दंपला सेकिल्यान बुराक अरे ये काले आबा अरे हे घुमाट अरे आका 2 तोंड असतात एक तोंड कर्याच्या सामड्यांत बंद करतात आणि अरे आका अश्यो तापयो मारतना बरो आवाज येता हे आमचे कोंकणी संस्कृतीचे मालगड्याचे दायज वजन रे ये आता हे पुरा काही आता आधी पुरा सगळी रात घुमटाची पोदा म्हणून नाचताले
आता तू आणि तुझ्या सांगात्या घेऊन क्लास आहे ये जरा 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 सुरू करा पळा तुम्ही बसा. बसा तुम्ही पळा बसा ऐका मास्तर मास्तर कशा मुलगा सुरू करूया अंगी अंकल विकी सिंग कराने हा सॉन्ग सिंग करूया सुरू करा बळा गोई सांडून आयली माई रोजार सायबीन गोई सांडून आयली माई रोजार सायबीन गोई सांडून आयली माई रोजार सायबीन गोई कणगी आएंगी हरी आएंगी ए मित्रों
ಐತೆ ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬೋಡ್ ಜಾವ್ನಿ ರೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಬೋಡ್ ಜಾವ್ನಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ ಹೋದ ಅಮ್ಟಾನಿ अरे तू भीतर तर मार ना करे बस तू आता भीतर गेला हां तुम्ही सुरू करा आता आम्ही मस्लीची नाव असली एक बुम्माटाची बहुत मोठा हां नाही ते काय म्हणे मस्तीची नाव असेल बहुत आता प्रयोग रे का हां खडपान खडाप बोबू रे पालवा खडपान खडाप बोबू खडाप बोबू रे पालवा खडपान खडाप बोबू सांगळ्यान धरला एकटीक मू पालवा सांगळ्यान धरला एकटीक मू गुरांचो केल्यो मेड्यो रे पालवा गुरांचो केल्यो मेड्यो रे पालवा गुरांचो केल्यो मेड्यो शेवट्यांचे केले वाशे रे पालवा शेवट्यांचे केले वाशे वाशे रे पालवा शेवट्यांचे केले वाशे पेड काल बांगुडो नवरो पेड काल बांगुडो नवरो कोंकारो तासो देडो कोंकारो तासो देडो कुर्ली रांदण खोंडी रे पालवा कुर्ली रांदण खोंडी धेंकळो आळ्यान वाटी रे पालवा धेंकळो आळ्यान वाटी माडोंची उडकाणा घाली रे पालवा माडोंची उडकाणा घाली पेड काल बांगुडो नवरो पेड काल बांगुडो नवरो कोंकारो तासो देडो कोंकारो तासो देडो आणि कोणी आहे काय म्हणतात आम्ही सगळी रात तू मारून दो तू बोडून दो आमच्याकडे आम्ही बुद्धी ती सोबत ऐकणार सुरू कर सूर मग आंबोड झाली सुरू आंबोड द्यायचे ना होय जाऊ ना आणि म्हणा हां पाऊस माथ्यार मांडिलो सगळ्या
आजारामचे 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 फात्यार कुंब्या सोसा सांचेर घुमटान सोना मागणे असा तेस असा संस्कृतीची ग्रेस काय असा खेळोंक सुडे तिसो दिवड आसा रुई रुई धामची भोवली आसा भुरग्यापणाले याद